बाकीच्या भाषातल्या साहित्यापरस कोंकणी साहित्य खूप फाटी म्हणून नामनेची साहित्यीक शिला कोळंबकार उलयल्या. पणजे इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांजान दवरिल्ले लेखक मेळाव्यान ते उलयताले. पुर्तुगेजांनी कोंकणी काबार केले. आतांय कोंकणीचेर अत्याचार जाता, मात भाषा मरची ना म्हूण तिचे स्पष्ट मत. अकादमीचे जितले प्रोग्राम जातात तितले प्रोग्रामाक हांव वता आनी ते व्हड साहित्यीक येतात आनी ते तांचे जे साहित्य आसा न्ही ते इतलें वयर आसा थंय तितले हाजेर आमचे कोंकणी साहित्य सॉरी टू से पण तितले पावूंक ना आनी तांकां पळयलें काय म्हाका दिसता अरे तांच्या मरात बसपाचें न्ही उबें रावपाचें सुद्दां म्हजी लायकी ना कशें दिसता म्हाका. त्या भुरग्यांक फॉरेनाक वचून रावपाचें आसता थंय दुसऱ्या गांवांनी गेले म्हणजे विदेशांत गेले काय तांकां आपल्या मातृभुमीची ओढ लागता आनी ते परत ते ओढीन परत येतले आनी कोंकणीचो आनिकूय विकास जातलो हाचे बद्दल म्हज्या मनाक मात्तूय दुबाव ना. भाशा आनी साहित्य हांचेर आनिकूय हावळ येतली काय कितें, तांच्या अस्तित्वाक बाधा येतली काय कितें हे हुस्के आमी तुर्ताक पयस दवरुया. म्हाका दिसना हाजेर हावळ बी येत म्हणून, कित्याक पुर्तुगेजांनी इतलीं वर्सां कोंकणी सामकी चिड्डून माड्डून उडयली. आतांनी आमी तशे तेजेर अत्याचार करीत आसा पण भाषा तशी सहजासहजी मरची ना. सगळ्यांनी हिंदी भाषेचो जाता तितलो वापर करपाक जाय. हिंदी इंग्लिश ह्यो पोटाची भाषा म्हूण राज्यपाल मृदुला सिन्हान म्हणला. नगर राजभास कार्यान्वयन समितीच्या पयल्या बसकेन ती उलयताली. बसका पणजे जाली. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया राजभास कार्यान्वयन समितीची समन्वयक. ह्या वेळार समितीची वेबसायट राज्यपालान चालीक लायली. चिकित्सा विज्ञान को भी जितने विज्ञान के और उसके साथ साथ बैंक में भी यदि राजभाषा हिंदी का प्रयोग किया जाए, मैं हमेशा कहती हूँ कि हिंदी, अंग्रेजी या अन्य भाषाएं वो पेट की भाषा है, जरूरत है। और बैंक के द्वारा जो सामाजिक कार्य होता है और गांव-गांव में जाएंगे तो क्षेत्रीय भाषा का जानना, हिंदी को जानना बहुत जरूरी है कि गांव में अभी भी अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग कम हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, whenever I speak in English, only my mind works. The moment I start speaking in Hindi, my heart begins to work. इतले मजगती देंपो ग्रुपाचो चेअरमॅन श्रीनिवास देप्यान पेपर रिसायकलिंग मशीनाचें उक्तावण केलें. सुवाळो बेती सरकारी स्कुलांत जालो. द एनर्जी अँड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूटान ही कार्यावळ दवरिल्ली. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. आतां पळोवया गोंयांतल्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. सांतांद्रे मतदारसंघातल्या गोवा वेल्हा वाठारांत ट्रॅफिकाचो मोठो प्रस्न आसा. ट्रॅफिकाचो प्रस्न सोडोवचो म्हूण सरकारा कडेन मागत आसा, पूण हो प्रस्न तडीक लायिल्लो ना म्हूण थळावो आमदार विष्णू वाघ उलयलो. थळाव्यांची शिरदोणा पंचायती कडेन 30 ऑगस्टाक बसका जातली. तशेंच उपरांत 3 सप्टेंबराक जिल्लोधिकाऱ्या कडेन बसका जावपाची आसा. गोवा वेल्हा जंक्शन जे आसा, जे भितर वता पळय एक रोड पिलार, त्या जंक्शनाचेर डेली अपघात जाता कित्याक थंय सरकारान ट्रॅफिक डायव्हर्जनची कसलीच वेवस्था करूं ना. येता त्या 30 तारखेर शिरदोन, पाळे आनी सांतांद्रे ह्या पंचक्रोशींतल्या लोकांक घेवन हांवें एक बैठक आपयल्या सकाळीं 10 शिरदोनच्या पंचायती कडेन की आमी आतां कितें करप आनी कितें विचार करप. कॉन्सिक्वेंटली हांवें हो विशय कलेक्टरच्या मुखार हाडलो, नीला मोहनांच्या मुखार, आनी तिका हांवें विनंती केली की तूं बीन हातूंत लक्ष घाल आनी कितें तरी कर म्हणून. सो कलेक्टरान येता त्या 3 सप्टेंबराक सकाळच्या 11 वरांचेर एक व्यापक अशी मिटींग आपयल्या. सगळ्या पंचायतींनी कोयराचो प्रस्न सोडोवपा खातीर काम करचें असो उलो नुस्तेमारी मंत्री आवेर्तान फुर्तादान मारला. पंचायत संचालनालयान मडगांवां घेतिल्ले जागृताय कार्यावळी वेळार तो उलयतालो. We have to have a master plan for our village. If there's no master plan, we can't go forward at all. The major thing in our villages is the garbage collection. We have to find a place to dispose of the garbage. Segregation is done, everything is done, but still it is very difficult. श्रावण म्हयनो सुरू जाल्ल्यान कला अकादमीन भक्तिभाव कार्यावळ दवरल्या. ही कार्यावळ 28 ऑगस्टाक पणजेच्या कला अकादमीन जातली. श्रावणाच्या पावित्र्यांत भर घालपाचो एक कार्यक्रम कला अकादमी येत्या शुक्रार दीस 28 ऑगस्टाक हांगा आमच्या दिनानाथ मंगेशकर कला मंदिरान करता. आनी ह्या कार्यक्रमाचें नांव जावन आसा भक्तिभाव. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.